गुड मॉर्निंग. आयज आमी वयताय चिंचोणी. आयज मंडे इवनिंग वचपा आसलोले पर कोरियर येता म्हणून आतां वयताय. एक्से ओके तू हॅप्पी बाबा हूं वयता गो कार आनी तें खबर ना हूं वयता पूण तो कारां वयता न्हू तो हॅप्पी हूं वयता गो कारान वयता तो चिचिनी वयताय चिचिनी हाच गो गागी मेट्टा आयज आमी आतां आगशी रावले कित्या आमी उठले आमी वचपा आसलो सांजची मॅफीक न्हू कोरियर येवपा आहा तेका लागून आतां वयता हांवें गुगल पे केलें तेका पण मागीर बेश्टें हें जाता म्हणून कित्याक गुगल पे पयलीं करून आत केला हांवें आनी कॅश ऑन डिलिव्हरीचेरूय येता पूण ऑलरेडी पे केलें न्हू हांवें तेका लागून आमी आतां वयता. आनी आयज गूड इवनिंग. आमी न्हू 1:30 ते 2 भितर पावलीं आनी येयले उपरांत सगळें साफ केलां मोप मारलें आनी बाबा मॅफिकोन दिलो तेगे दोर म्हणलें साफ कोता म्हणलें सगळें मागीर बाबा हिंग थिंगा भोंवता न्हू तेका लागून सगळें साफ केलें मोप मारलें चादर चेंज केलें सगळें बेडशीट बी सगळें चेंज करून सगळें फ्रिजान मागीर आड पडली कांस जालें बाबाकूय न्हिद आयला आनी हांवूय न्हिदोलें. आनी आतां मॅफिक हांवें मातसो बाजारान धाडला की तेंपार जाव तो हाड सांगला म्हणल्यार मिरसांगो आनी टोमाटा हाड म्हणलें इल्ली चटणी करून दवरता म्हणलें च्यायेक बऱ्या पडटा न्हू सकाळची सो चटणी करपा. आनी आतां असो रांदतलें नुस्तें हाडून कितें हांवें तशें फ्रिजीन दवरलां. आतां हांव बाबा च्या पिता हाय गाशें. आनी आतां रांदूं वयतलें तांतयां कोडी करतलें आनी नुस्तें तोवतलें आनी शीत रांदूंक जाय. कोडी आहा म्हागेली आहा कोडी सो ती कोडी उजार करपा ना फ्रिजीन दवरून गेलोलें हांव. तांतयां कोडी करतलें तांतयां कोडलेली तांतयां कोडी कितें तीख खावपा बरें दिसता बाबाकूय आमगे तीख खावपाचो दिता मागीर तेका तीख दिना पूण मातशी आमकां तांतयां कोडी करतलें सेपरेट मॅफिक आनी म्हाका आनी तेका कितें करतलें सेपरेट बाबाक तांतयां उकडून तेका सेपरेट दवरतलें ओके. आनी तुमकां मागीर मेळटा आनी हांव चोय देना तांतयां उकडून दवरला शीत दवरला आनी कोथमीर साफ करता कोथमीर साफ करता आनी फ्रिजीन हाडलो ती कोथमीर आनी मीठ तितून हांव कशी करता ती चटणी नॅक्स्ट व्हिडियोचेर शेअर करतलें. आयज आतां न्हांवून येयला माथ्यार आनी तोंडाक हांवें पॅक लायला सो पॅकाचेर तुमकां म्हाका सांगोन जाय आसलोलें पॅक लायलो. हांवें कितें केलो न्हू म्हाजे न्हू तोंडाक केंस झाडल्या दिसा आनी हांव पार्लरान गेलोलें आयब्रोज काडपाक सो ती कितें म्हणूंक लागली तुगे आख्या तोंडाक आनी घुंवटेक मॅच जायना म्हणूंक लागलें तुगे तोंडाक म्हणून फूल पिगमेंटेशन जालां म्हणूंक लागली सान टॅन बी जालां कित्याक ह्या दिसांनी तुमचो तो चॅनलूय बंद जालो आहा म्हाजो कित्याक ते चॅनलाचेर हांवें कितें करीत जाल्यार शूट करीत जाल्यार तोंडाक लायतलें म्हाका चान्स टायमूय मेळना ते चॅनलाक शूट करून अपलोड करपाक हांव स्कीन केअर बी ह्या दिसान कांय करना आसलोलें. हाजी न्हू हिंगा लिप्सा सायडीक तुमी नोट केला जाल्यार खबर ना म्हाका फाटल्या दिसांनी सारकें काळें पडलो काळें जालोलें सारकें सो तो न्हू युट्यूबाचेर हांव फेसबुकाचेर अशें स्क्रोल करतालें न्हू तेन्ना म्हाका ते एड येवपा लागले 2-3 दीस जाल्यार खूब जाल्यार एड येतालो तो अशें पिगमेंटेशनाचेर आहा सगळे प्रोडक्ट्स आहा म्हणून सो एप डावनलोड केलो आनी जालें म्हाका प्रोडक्ट्स यूज करपा 15 दीस जाले आनी एप डावनलोड केलो आनी पिगमेंटेशन रिलेटेड आहा ते प्रोडक्ट्स ऑर्डर केले. म्हाका एक सेटान फेस वॉश फेस क्रीम आनी फेस पॅक येयलो सो फेस पॅक हांव ऑल्टरनेट डेज लावपा लागोलें ऑल्टरनेट डेज लायतालें फेसाक आनी क्रीम म्हणल्यार म्हाका टायम मेळटा जाल्यार तशें लायतना राती कडेन लायतालें मोस्टली टायम मेळटा तशें. फेस वॉश तरी हांव रेगुलर यूज करतालें रातीको टायमार सो आज न्हू हांवें फेस पॅक लायला आनी ही क्रीम तुमी म्हणजे प्रमोशन बी कोयता म्हणून कांय प्रमोशन बी कांय कोना ही क्रीम उजार कोता हांव आनी न्हू म्हाका खूब रिजल्ट मेळला वॉश केल्या उपरांत हिंग न्हू सारकें काळें जालोलें ते न्हू लिप्सा सायडीक हात सारकें काळें गेलें म्हागेलें ऑलमोस्ट 95% काळें गेलां तेका लागून आतां कितें जालें सकाळीं डस्टान सोन येयलें न्हू दिसांनी कांय फेस पॅक बी कांय ना घार गेलो तेन्ना कोत्तालें हांव घरा कडेन कित्याक म्हाजे दुसरे पॅक आहा ते होम मेड प्रोडक्ट्स यूज कोत्तालें घरा कडेन सो हिंग होम मेड प्रोडक्ट्स बी यूज करपाक टायम मेळना न्हू करपा मिक्सिंग बी सो तुमकां जाय जाल्यार हांव म्हाका कमेंटान सांगा हांव तुमकां
लिंक दितले तुमी युजार करा अशें म्हाका बऱ्या पडलो म्हणून तुमकां बऱ्या पडटलो अशें हें ना सो तुमकां रिलेटेड स्कीन प्रॉब्लम आहा जाल्यार तुमी यूज करून चोया कित्याक म्हाका बऱ्या पडलो कित्याक म्हाका कित्याक बरें पडलें हांव तुमकां सांगता ही न्यू येयले दिसत म्हाका तेगेले तेगे खूब भाशेचे आहा रिलेटेड टू डिफरंट म्हाका आतां तेगेले आनी एक सिरम आहा पूण म्हारगे मातशें पडटा हांवें मागे हेचेर घेयलोले सिरम येयलो आहा ते पपाय एंटी ब्लिचींग क्रीम तेगेली आनी डार्क स्पॉट्स वयता पिगमेंटेशन लेस जाता पिगमेंटेशन लेस म्हणल्यार हांव अशें डार्क स्पॉट म्हाजे अशें गेलोले नाय बट मागीर 100% कशें 95% गेलें मागेलें सो म्हाका इम्प्रूवमेंट कशें दिसोलें सो तुमकांय म्हळ्यार शेअर कोत्तलें हांव कितें उजार कोत्तें आनी आतां अशें बाबा हेटा आनी चटणी करपा आहलोलें सो चटणी हाल कोत्तोलें सो हाल तुमकां रेसिपी शेअर कोत्तलें कोत्ता तेन्ना शेअर कोत्तलें तेचे पयलीं खूब रेसिपी शूट केल्ल्यो आहाय घरा कडच्यो म्हाज्यो तूं ह्या दिसांनी ब्लॉगान हांव रेसिपी शेअर कोत्तो तुमकां हिंगाचे ब्लॉग शेअर कोत्तो तितून हांव एक रेसिपी थिंगाच्यो घालतलें रेडी केल्यो बी ओके आतां हेंचो फेस वॉश करून येयले हांव आनी चोवपा जाता ती भरपूर लेस जाला म्हागेले मार्क्स सो म्हाका बऱ्या पडला तुमचे स्किनीचे अकॉर्डिंग तुमी हाडा तेगे प्रोडक्ट्स बरे आहा हांव तुमकां जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शनान तेगे एपाचें नांव दाखयता रँडमली येयलो ते म्हाका फेसबुकाचेर हे अशें सर्च बी अशें करून ना आहलोलें रँडमली येयलोलें सो रँडमली अशें सद्दां येता म्हणून मागीर एप डावनलोड करून हांवें चोयलें म्हाका बऱ्या पडलो अशें तें सो आतां फेस वॉश केल्यार आतां फेना मातशें भोंवलोलें केस सुको आनी हो व्हिडिओ हिंगा काबार कोता इफ तुमकां हो व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरूं नाका ओके मेळचें नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज सी बाय बाय सी